नमस्कार. गोंय हे एक लोककलेची खाण. हांगा वेगवेगळ्यो लोककला, लोकसंस्कृती आणि वेगवेगळे रिती रिवाज आसात आणि फाटली कितलींच वर्सां हे सगळे जतन करपाक, सैम जावं किंवा लोककला जावं, हे सैम हेंकां सगळे जतन करपाक खूब अशे यत्न चल्ल्यात. त्यात भितरलो एक यत्न म्हणल्यार काणकोणा जावपी हो लोकोत्सव. फाटलीं 23 वर्सां शेगीत हो लोक उत्सव हांगा काणकोणा जाता. आयज आमी मेळया ह्या लोक उत्सव जो 23 वर्सां हांगा जाता त्याचो शिल्पकार, गोंय राज्याचे सभापती, काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर सरांक. सर, पहिले तर तुमकां लोकोत्सवाचे 23व्या या वर्साची खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. आता 23 वर्सां 2000 ते 2023 म्हणजे 23 वर्सां कन्सिस्टन्सी दवरप ही वेगळी गोष्ट, पण ते वाडत वचप कितें म्हणून एक कशा एक आम्ही टार्गेट सेट केला आसा. म्हणजे तो म्हणजे 2000 सालांक आम्ही लोकोत्सवाची सुरवात केल्ली. ते एक थिंकींग प्रोसेस सांगायचे आणि त्यामुळे म्हणजे आज इतल्या वर्सांनंतर ती एक 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 त्या विशयाची साधना करप जे आसा न्ही, आणि साधनेंतल्यान समाजाच्या खातीर आपण कितें दिवंक शकता, कितें जावंक शकता, आणि ती साधना डेली आसा तातूंत इम्प्रुवमेंट जायत गेलो. आणि ह्या सगळ्या गजालींतल्यान असंख्य शेकडो कार्यकर्ते आतां तर म्हाका दिसता काणकोण भायर गोंय भायर तुम्ही आज पळयले, बेळगांव साकून, सांगली साकून, कोल्हापूर साकून, कारवार साकून ह्या भागांतले सगळे लोक प्रेमापोटी आयिल्ले आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांच्या हाचेमुळे म्हजी भूक, साधनेची भूक वाडली आणि तातूंत एक स्पश्टपणे कन्सेप्ट आमी फुडें हाडला आसा की काणकोण विजनरी मिशन. तुम्ही जशें म्हणटात तुमी काणकोण विजनरी मिशन म्हणलें, पण आमी जेन्ना सातत्यान गेल्या वर्सा तेच्या पयल्या वर्सा पळयतात, आज जर पळयलें आमी इवन माचयेर पळयताले, गोंया भायर सुद्दां अवॉर्ड पावल्लो आसा असो दिसता. गोंया भायर पावलोच न्ही. हय, पावलोच न्ही. दिल्ली पर्यंत आसा, फाल्यां पर्यंत जे आसा झारखंड साकून जे आसा न्ही, की आसामचे आमचे स्पीकर मित्र सामके क्लोज, ते फाल्यां येतात. आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल लिडर जे आसा न्ही, समीर ओरांव फाल्यां येतात. आणि फाटल्या वर्सा तर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे की अखिल भारतीय संघटन मंत्री आसा न्ही, व्ही सतीश तांणी येवन पळोवन गेला. म्हणजे ताणें जो ज्या तरेन प्रसार ताणें सुरू केला आसा बरे कामाचो, की एक अत्यंत बरें काम म्हणजे असो मेसेज ताणें पावयलो आसा. म्हणजे तो केवळ आत्तां गोंय पुरते उरलेना. आणि हें करता आसतना आमचे ट्रायबल वेलफेअर अर्जुन मुंडा आमकां ह्या कामाक सुद्दां खूब मोठेपणान सपोर्ट करता. म्हणजे नॅशनल लिडराक ह्या कामाक सपोर्ट करपाक आसा. म्हणजे ताजी व्याप्ती आसा न्ही, केवळ गोंया पुरती उरलेना, आतां नॅशनल लेवलाचेर गेले. आज म्हणजे तुमचो हो ब्रेन चायल्ड म्हणू शकता आमी, तुमचो ब्रेन चायल्ड. सो सुरवातेक 500 ते 1000 लोकांक संबोधन करणे आणि आज बियॉन्ड स्टेट्स वचप कशें दिसता? न्ही, बियॉन्ड स्टेट काल सुद्दां हांव बेळगांव ताणें उल्लेख केला. बेळगांव जेन्ना हांव आमंत्रण दिवपाक गेलो 600 लोक आशिल्ले. म्हणजे रमेश तवडकर येता, एक सभापती येता आणि लोकोत्सवाचें निमंत्रण दिवपाक येता. ह्या कामा खातीर इतले मोठे संख्येन आणि अफाट रातची सुद्दां लोक आशिल्ले. हांव सांगली, कोल्हापूर ह्या भागांक सुद्दां आसा न्ही, अत्यंत डॉक्टर्स, इंजिनियर हांचे बरोबर म्हणजे रमेश तवडकर येता, म्हणजे म्हजे मित्र, तांचे मित्र ते येता. म्हणजे अशा आतुरतेन वाट पळयता. आणि तातूंतल्यान आमी दोनूय कन्सेप्ट मांडटाले. श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा न्ही, आणि त्याच बरोबर की लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान संस्कृतीचें जतन आणि गोंयकारपण जे आसा न्ही जगोवपा खातीर आमी कितें करता आणि तुमी कशी आमकां सपोर्ट जाय हो विशय जेन्ना मांडलो पळय आसा न्ही, हांव गोवाभर मांडला, पेडणे पासून तो काणकोण पर्यंत मांडला, त्या वटेन कारवार, बेळगांव मांडले आसा. आनी लोकांक तो भावला विशय. या लोक उत्सवात आता तुम्ही किती वर्ष झाली तुम्ही आता इथून भाग घेता? आम्ही आता 10 वर्ष जातात. 10 वर्ष जातात. या उत्सवात तुम्ही आता तुमचे सामान घेऊन येतात, किती फळार किंवा फळां, भाजयो सगळं घेऊन येतात. सो इतकी वर्ष तुम्ही आता येता न्ही, म्हणजे त्याचा तुमकां कितें असो फायदो जाला, कितें जाला? ना तसं फायदो जाता आमकां, अशें कितें खोपता आमगे सामान बी, लाडू सगळें वाडटा आमी, ते काबार जाता आमगे. आणि उत्सव जो जाता न्ही
तो कसो आहा तुमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले सगळे सामान हे विकपा खातीर हे करतात तो हेजो तुमकां भायल्या गोंयांत किंवा भायल्या लोकांक जे तुमी फळां तुमी हे करता तयार करता ती पावतली हेजो फायदो हो फायदो जाता काय कितें? हय जाता बरें तुमी अशें कितें कितें हाडटा म्हणजे हेजी फळां बी कितें आसता तुमचे कोण आमचे आवाळे कणगां जावं चिरके माडी आनी अशें आमी लाडू बिडू करून हाडटा. तुमचो सेल्फ हेल्प ग्रुप दिसता हो. हय कितली जाणां आहा तुमी? आमी 15 जाण आसा. सुहा भाकरी मागेली पाना भिंडा सोलां तेपळां काटी कणगां आनी मिरसांगो. तूं आतां कितली वर्सां जालीं हांगा येता? हांव खूब वर्सां जालीं की वचून लोकोसा येता हांव घेवन. हय लोकोस गती वचून येता. खंयच्यान तूं येता आमी गती गांव खंय? ओव्या हा हें कितें म्हणलें तुमी? सुहा भाकरी. आनी कशें म्हणजे लोकांचो उत्साह कसो आहा म्हणजे लोक येता पळोवंक येता किंवा घेवपाक येता कसो आहा लोक हय घेता. येता न्ही? फाटले इतकी वर्सां तूं येता सो आतां लोकसंख्येन वाड जाल्या येवपाची जे आसा पळोवपाक येता ताची वाड जाल्या हय मस्त दिसता लोक येयल्या बरें दिसता न्ही. आमचो ग्रूप नवदुर्गा. हांव पुरणपोळी घरा कडेन सद्दां करता आनी म्हाका ऑर्डर बी खूब येता आनी बाकीचे आमचे ग्रुपाचे आहा ती लाडू बी सगळे करता आनी हांव पुरणपोळी हांव एकटें करता. आतां कितकी वर्सां तुमी हांगा येता लोकोत्सवाक? हांव 2 वर्सां जालीं. म्हाजी पुरणपोळी खूब खपता. पोरू बी खूब खपले आनी ओनू बी खूब खपल्यो. म्हणजे लोकोत्सवाचो तुमकां बरो फायदो बरो जाता. फायदो जाता. म्हाका पुराणे पोळ्या पासत खूब फायदो जाता. हय आनी म्हाजे अशे 10-5 अशी आमी एकदम 15-20 पाकीट हाडटा न्ही तितल्योच आमी खपयन घर वयतात आनी परत मागीर परत करून हाडटा. म्हणजे तुमी 3 दीस आसतले हांगा? 3 दीस आसतले. काल येताना 15 पाकीट हाडली. 15 पाकीट खपून मागीर परत 15 घेवन येयले. आतां म्हाजी 2च उरला पाकिटां आनी म्हाका खूब फायदो जाता. आतां आमी जर स्टॉला भितर स्टॉलार पळयताले स्टॉलांनी पळयता आमकां दिसलें की इट इज नॉट लिमिटेड टू वन सेक्टर कशें म्हणजे आमी म्हणटा की जतनाय करप संस्कृतीची किंवा अशें न्ही तुमी शेतकारां खातीर वेगळें आसा म्हणजे आमी भितर पळयल्यार टॅक्निकल सेक्शन सुद्दां आसा. ताजे फाटले हेतू जो आसा हय, की आमच्या आदर्श संघाचे ते 4 विशय आहेत ते महत्वाचे. एक विषय शेतकऱ्यांक समृद्ध करप त्यामुळे पारंपरिकता आधुनिकता ताका जंगल घालून ताका व्हॅल्यू एडिशन पर्यंत ताका फुडें कशें व्हरतलें हो कन्सेप्ट आनी त्यामुळे ताचो आस्पाव आमी सगळ्यांक केल्लो आसा. दुसरो अत्यंत महत्वाचो आज तुम्ही एज्युकेशन सिस्टम पळयता इन्स्टिट्यूट पळयता कसो म्हणजे ह्या भागाचो विकास जातलो जायत पूर्ण क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवपाचें कोणाच्यान प्रयत्न आसा न्ही ताका आज दिसान दीस यश येवपाक आसा. त्यानंतर जे आसा त्यानंतर आसा संस्कृतीचें संवर्धन अशे जे विशय वेगवेगळे घेतले आनी तो विशयाचे शेवटे पर्यंत ताका आमी फाटल्यान लागून जो आसा तो फुडें व्हरत आसा की आज तुम्ही अशें म्हणटा न्ही फुडल्या वर्साक ताका तुमी येता डबल डेव्हलपमेंट जालें. आमी तेच पळयता म्हणजे मदीं खेळूय आसा म्हणजे हॉटेलांय म्हणजे खावड आसा फळांचे वेगळे सगळें आसा. तुमकां अशें दिसना की स्टेट फेस्टिवल कशें जाला कशें दिसना? बरोबर स्टेट ताका हाका मान्यता सगळ्यांनीच दिल्ली आसा म्हणजे हांव दिता अशें म्हण न्ही येदो मोठो फेस्टिवल म्हणजे इतले ग्रामीण भागांक जो आसा न्ही म्हाका खंयच वचून सक्सेसफूल करपाची हांवें पळोवंक ना आनी हांव सांगता अशें न्ही देशभरांतल्यान जे लोक आयल्या म्हणजे हांव जवळ जवळ वेस्टर्नचा एक ऑफिसर आयला आसा ताणें म्हणटा आपूण इतलो देशभर फिरता पूण अशा तरेचो कन्सेप्ट आपण आज पर्यंत पळोवना म्हणटा ताचो रिमार्क आशिल्लो. काणकोणच्यान म्हणजे आतां कशें गोंयभर आमी अपील करता की लोकोत्सवाक येयात घडये आतां वाडल्या यो वाडला पण काणकोणच्यान भायर फाटपा खातीर कितें विचार आसा? नाही आमी हे आसा न्ही सेंटर आसा न्ही 365 ओपन करपाचे आसा. अच्छा म्हणजे केवळ ह्या महोत्सवा पुरतेच न्ही जाका गोंयची संस्कृती शिकपाक जाय गोंयचें गोंयकारण शिकपाक जाय गोंयचें मनीसपण शिकपाक जाय आसा न्ही ताणें हांगा रावन ताचो अभ्यास करचो पडटलो आनी गांवचो अभ्यास करचो पडटलो आनी अशा तरेचें केंद्र आमी करतलो. भाऊ तुमी आतां लोकोत्सवान तुमी कितें घेवन आयल्या? आमी सद्या वखदां घेवन येयल्लीं आसा ती कामणेची हाडली आसा थोडी दातूची हाडलेली आसा थोडी डायबिटीज मुतखड्याची हाडलेली आसा हे दाणो दिसान हाडलेलो आसा थंडीची आसा वायेची दुखीची फळां आसा येवपाचे साल आसा अर्जुना साल आसा
गोशांगाणी आसा सातांगी आसा अशी आमी खूब अशी हाडलेली आसा अशी आनी ती आमी घेवन येयल्ली आसा. आता ही सगळी वखदां जी आनी म्हणजे खंयच्यान हाडटा तुमी, खंयच्यान मेळटा खंयच्यान? आमी सद्या थोडी आमची घरा कडेन अशी आसता, थोडी रानांतल्यान काडची पडटा, सोदून हाडपा पडटा. आमी थोडी झाडां रोयिल्लीं आसा तशी लोकल आमी सद्या सांगेत लोकयाचे साळजिनी म्हणटा त्या गांवांनी. दर वर्सा येता तुमी हांगा? हय आमी येता. कितली वर्सां जाली तुमी येता? मागीर आतां स वर्सां जाली. म्हणजे लोकांचे हे कशें आसा तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा, प्रतिसाद कसो आसा? लोक सद्या बरो आसा तशें. ह्या 9-10 वर्सांनी लोक वाडत आसा. हय वाडत तशें व्हरता आमी. तुमकां असो कितें फायदो जाता, म्हणजे तुमी जेन्ना तुमची मांडावळ करता, वखदां बी हांगा हाडटा, तुमकां कसो कितें फायदो? अशें फायदो म्हळ्यार अशें ह्या आसता न्हू जें म्हणून येता हें करता. नाल्यार आतां उत्सव जालो की ना, हय. मागीर तुमचें कशें कितें आसता? मागीर आमच्या घरा कडेन अशें कोण कोण येवन व्हरता बी तशें. नाल्यार आनी खंय प्रोग्राम बी आसल्यार वयता आमी घेवन. म्हणजे हांगा हो लोकोत्सव जाल्ल्याक मागीर तुमकां एक प्लॅटफॉर्म कशें मेळ्ळें, हांगच्यान तुमकां कोणी वळखीन मागीर घरा कडेन येवं शकता? हय अशें. पयलीं कितें जालें आमचे बापूय आजो तशें काडटाले तशें आमी आतां. आमी वखद घेवन बसता आजी वर्सां बसता आमी. 2-3 वर्सां जालीं बसता आमी वखद घेवन. वखद बसता, कोडवोलें, दाणो, इसांग, वाज मनालें आनी सगळें कोलां, गांवठी मोग सगळें गांवठी वखद घेवन बसता आमी रानाचें. तें काडून घेवन बसता आमी हिंगाच वचून बसता वर्सा कसो जाता हांगा उरता. त्या मेरेन आमी हांगा तेजेवर वांगडाकच आसा. पंगीण लोकोत्सव जालो, पंगीण जालो मागीर आमगे फिक्स हांगाच आसा लोकोत्सव. इतल्या वर्सां आमी हांगाच उरता. आमी सगळीं वखदां हाडटा, धातूचे हाडटा, कामणीचे हाडटा, बिकाचे हाडटा, गोश्याचे हाडटा, आनी कशी वायेचे हाडटा, दुखण्याचे हाडटा, सगळीं हाडटा आमी वखदां. आमी सगळीं आमी घेवन वर्सान वर्स आमगे मेळ दिता आनी आमी बसता. आमदारा बसता आमदारा एक लागून हांव बसता. बरो करता. आमकां आमंत्रण करता न्ही, आमचे येवन आमकां आमंत्रण करता. जेन्ना गावणकर गेलो, पैंगीण गेलो, चावडीर गेलो, चावडीर तेन्ना आमी हांगासर जेन्ना स्टार्ट जाला तेन्ना हांगा वखद घेता आमी. वर्सां चालू येता आमी वखद. आमकां शेरभर जाता. कापणीचे दिता, धातूचे दिता, थंडीचें, बेगाचें, मुतखड्याचें, आयुर्वेदीक वखद ते कसले ना कसले दितात आमी. कसो आसा? शेरभर आहा, शेरभर आहा आमकां. हे 3 दीस जाले काय मागीर तुमी कशें कितें करता? मागीर आमी घराडे आमचे लोक येता वखद घराडे लोक येता न्ही बरोबर. काणकोण येता, सांगे येता, सावड्डेसान सुद्दां लोक येता आमचे वखद धरपाक. खूब लोक येयला. आनी मेन म्हणटा डायबिटीज, मण्णीचे हे वखदाक मेन चड लोक धांवड दिता वखदां व्हरपाक. आनी चाल कंटिन्यू घराडेन चालू येता वखद. म्हणजे आमचे पन्नम दिलें उरता न्ही तांकां, त्या वखदाचे पन्नम उरता पळय, ते आमकां पन्नम दिलें उरता. त्या फनाचेर येता आमी वखद व्हरपाक. आमी आतां पळय जे स्टॉलवाले जे आहा तांकां विचारताले, थोडे औषधी रानांतली औषधी मेळटा ते तेंचे कडेन विचारताले जाल्यार हे 3 दीस जे तुमी हांगा आसतात मागीर कितें, म्हणजे 3 दीस तुमी हांगा विचारताले ते म्हणल्यार की आमकां आमचे कॉन्टॅक्ट घेता लोक आनी मागीर आमकां हें करता. सो तें फुडलें म्हाका सांगपाक आमी पयलीं लोकोत्सव आनी आतां पळय, पयलीं आमी एक सादारणचे 8-10 जाणां आपयताले. आज पळय तुमी बरे वेवस्थीत पॅक करून जे आसा न्ही आपले मार्केटींग करपाची स्कील तांकां जमलेची दिसता तुमकां. आनी म्हाका दिसता कांय जाण लोक आसा न्ही, पयलीं भिवा गांव वेळीपणे एक आशिल्लो तो एक्सपायर्ड जालो. पूण तो म्हाका केन्ना सांगतालो, सर आपल्याक म्हणतो 4 लाख रुपये पर्यंत आपण वर्साक म्हणतो ह्या वखदां दिवन म्हणटा कमाई केली. झाडपाल्याची वखदां ती केन्ना ताका पयशांनी हाडची पडना, पूण ती स्कील ताका पयशे जावंक शकता हें ताका कळ्ळें. आनी लोकूय ताका ताज्या औषधाचेर फेथ दवरून जे आसा न्ही लोक व्हरपाक लागले पयशे दिवपाक. अशें कितलेशेच लोक आसा तांकां एक तांकां एक्सपोजर फुडली स्लीप हाज्या फुडें वतले. आमी संवर्धन म्हणून सोदता, आमी एनवायरमेंटाचें संवर्धन करप आनी सायमल्टेनियसली आमी डेव्हलपमेंटाचेरूय उलयता, एज्युकेशनल हेल्प करपाक जाय. कशें तुमी बॅलन्स दिसता करपाचें? कशें बॅलन्स तुमी पळयलें आतां आदर्श गांवांत आसा आमी इतलीं झाडां आसा पळय, एक झाडां आमी कापूंक ना आसा त्याच स्थितीन झाडां दवरलें आसा. आनी झाडां दवरून जो आसा न्ही आमकां जो अपेक्षीत ग्राम आदर्श काम करपाक जाय तें सगळें केल्लें आसा. आतां आमी हांगा स्कूल बांदलो पळय, स्कुलाच्या भोंवतणी आतां परत खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा झाडांची लागवड आनी बाकी सगळें आमी करतले. आमी खंयच्याच प्रकारचें पर्यावरणाक हानिकारक अशें खंयचीच गजाल केली. उलट पर्यावरणाक रावन आमी शिक्षण कशें घेवपाक शकता
हें अत्यंत हो मॉडेल आसा की आज जर आमी पळयलें न्ही आमची भुरगीं इतली फीट आसा केन्नाच तांकां डॉक्टराक वचपाची आवश्यकता पडना ही एक गजाल आसा. दुसरें आज खंयचीय गेम जर घेतली जायत न्ही ताका हमखास आज हांव सांगूंक शकता की ती गेम आमीच जिखतले. म्हणजे आज काल आमी पळय ह्या पळयलें तर खो खोच्यो चार टिमी सगळ्यो बलराम रेजिडेन्शियल, कबड्डीच्यो बलराम रेजिडेन्शियल, आनी खंयचे गेमीच्यो बलराम रेजिडेन्शियल, फुटबॉल बलराम रेजिडेन्शियल. आमी जादू करूं ना, आमी कश्ट केला आनी जो त्या कश्टानुसार जे आसा न्ही जे काय आमी धडे घालून दिले फिटनेस आनी बाकी करता पळय ताचे परिणाम आसा. सर आज तुम्ही 23व्या लोकोत्सवाक आयिल्ले आसा हांगा, कितें सांगू शकता? लोकोत्सवाक आमी येल्ले आहा हे एक प्रतीक आहा जो त्यांची संकल्पना आहा आणि ही आयज आमी पळयता की प्रॅक्टिकली सुरू काणकोण जाल्लो पण सबंद देशापर्यंत पावोवपाचे ते आमचे सभापती प्रयत्न करता आणि हे तरी सुद्धा हे इतको फामाद जावन सुद्धा तरी ह्या फावटी तेंच्यांनी प्रत्येक तालुक्यान वचून त्या तालुक्यांचे ते आर्टिस्टियन आसूं जावं ते काम केल्ले आसूं तांकां प्रोत्साहन दिवपाक तांकां एक स्टेजीर त्या तालुक्यान वचून हाडून तांकां परत हे करप हे मोठें बरें काम आहा. आनी जें काम जे चलता हे खरोखरच विकसीत भारत जे पंतप्रधान हे दिला स्लोगन हे केला संकल्पना केला ताका आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे स्वयंपूर्ण गोवा हेका बऱ्या पैकी भार मदत जातली आनी हेका चालना वचपा खातीर गोंय सरकाराची जे सिस्टम आहा जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहा हे बऱ्या पैकी हातभार जातले आनी त्यांची जी इच्छा आहा ती खरोखरच यशस्वी बेगीनूच जातली. तर आज हे 23व्या लोकोत्सवाक तुम्ही आयले अशें म्हणटा की तुम्ही दर वर्सा हजेरी लायता, कितें सांगता? दर वर्सा एक नाविन्यपूर्ण बिगर अँड बेटर म्हणटा तसो हो लोकोत्सव आयज परत खूप मोठ्या हातून जाता. ताची संकल्पना आसा ती सुरवातीक म्हणजे आमचे लोकनृत्य परंपरा संस्कृती हे घेऊन केल्ले आज ताच्या फुडले सगळे स्टेप्स आमी घेतिल्ले आसा. एक मानवी विकास घडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक नेतृत्व निर्माण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आयुर्वेदा भितर नवे संशोधन जावपी त्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा आमची परंपरा आसा आमची लोककला आसा आमची संस्कृती आसा आमचें शिक्षण आसा हाका सगळ्याक न्याय दिवपा खातीर आनी युवकांक एक प्रेरणा दिवपा सारकें कार्य ह्या लोकोत्सवांतल्यान जाता आनी आमी अभिनंदन करपाक जाय. संपूर्ण गोंयच्या मळावेल्यान सगळे युवकांक एकत्रीत हाडपाची शक्ती आणि ती संकल्पना घेऊन रमेश तवडकर हे मुखार गेल्ले आसात. हांव तांचें अभिनंदन करता. सर आमी अशें पळयलें की आतां एरवी स्टार्ट जाल्ले तेन्ना गोंयचेच किंवा हांगसरलेच जे लोकल जे आहा तांकां प्रोत्साहन दिवपाचो एक हें आसलेलो पण आज जर पळयलें जाल्यार आमी म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेट्सांतल्यान सुद्दां फोक डान्सीस ते आयिल्ले हय त्याच्या बद्दल कितें सांगता? म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटका हे आमकां लागून आशिल्ल्या ह्या प्रदेशांतल्यान कितलेशेच लोक येवन रमेश तवडकराचो सत्कारय करता आसतना दिसलें ताजे विशयी बरी संकल्पना ते मांडटात. त्याच बरोबर इतर भागांतले मध्य प्रदेश आसतले काश्मीर आसतले किंवा काश्मीर टू कन्याकुमारी हातूंतले सगळे फोक डान्सीस आणि एक आदिवासी नृत्य तांची संकल्पना घेऊन हांगा सादरीकरण जाता. हे आमकां विविध संस्कृती कशी आसता विविध भाशा कशी आसता तांची वेशभूषा कशी आसता तांचे कॉस्ट्युम्स कशे आसता तांचो ताल कसो आसता हे सगळें आमकां पळोवपाचें एक दायज मेळटा. भारत हो एक विस्तारीत ह्या देश आसा आनी तातूंत भितर विविध संस्कृती आसा विविध वेशभूषा आसा विविध भाशा आसा ताचें एकत्रीकरण म्हणजेच लोकसंगम आनी लोकोत्सव. बुलढाण्याच्या थ्रू तुम्ही आमचे जे दर्शक जे आहात तांकां कितें आव्हान करता गोंयकारांक कितें सांगतले लोकोत्सव? हांव इतकेंच म्हणटा की दर वर्साक हो जावपी लोकोत्सव हो आमी मोठो करपाचें आमच्या हातान आसा आनी हांगच्यान शिकून वचून आमच्या प्रत्येकाच्या गांवांत भितर करपाचें हें घेवपाक जाय आनी ही प्रेरणा घेवन आमी अशा कार्यकर्त्यांक हांगा जोडपाक जाय. हो फक्त काणकोण पुरतो मर्यादीत उरपाक जायना ताचो सहभाग आसा नवयुवकांनी हांगा जोडचें लोकोत्सवाक व्हॉलिंटियर जावचे कार्यकर्ता जावचे आनी तें दायज घेवन परत आपल्या गांवांत वचचें आणि एक नेतृत्व निर्मितीची जी संधी संकल्पना मुखार मांडलेली आसा ती आपणावची जाणे करून म्हज्या स्वताचो विकास जातलो. लोकोत्सव 2023 ह्या माटवान काल आज आणि फाल्यां सगळे लोक ह्या लोकोत्सवान येतलेच आनी येवन गेल्ले आसा. पयली लोकोत्सव जेन्ना सुरू जालो तेन्ना आमी जिंतावळच्या एका ल्हानशा स्टेजीचेर एका माचयेर आनी गांवच्या लोकांच्या आंगणात गांवच्या सहकार्यान पयलो लोकोत्सव घडोवन हाडलो. ताचे उपरांत लोकोत्सवाक जो त्या वेळार आमकां जो प्रतिसाद मेळ्ळो तेन्ना मोठे दबाज्यान तो करचो प्लॅनिंग ताजें करत गेले. मोठे ग्रावंड गांवडोंगरीचो मेळ्ळो मागीर कर्वे गांवडोंगरी थंय आमी एक स्टेज पयले वर्सा घेतली मागीर अनेक कॉम्पिटिशनां 2 स्टेजी केल्यो 2 दिसांचे सुरवात केली. अशें करून लोकोत्सव आयज 3 दीस जाता
त्या भायर 2 दीस पयलीं हांगा कार्यक्रम जाल्ले आसा स्वयंपूर्ण गोंयचे अंतर्गत गोंय सरकाराच्या मदतीन. लोकोत्सव हो आमचे काणकोण पुरतोच उरलो ना. सुरवात काणकोण पुरतीच केल्ली आमी गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांत आदर्श संघाच्या क्लबान संस्थेन हो सुरवात केल्ली आनी तेन्ना गांवडोंगरी खोतीगांवचे चड लोक येताले. ताजे उपरांत जेन्ना पब्लिसिटी म्हणजे तेजी वाड लोकांक कळपाक लागले, अनेक लोक येवपाक लागले आनी ताजो आटाप व्हड व्हड जायत गेलो. आयज लोकोत्सवाचो माटो तुमी पळयत जाल्यार रिकामोच जायना. खंयच्याच माटवान तुमी गेले जाल्यार तुमकां खंयच जागो मेळचो ना. बसतले जाल्यार भोंवतले जाल्यार मदीं चान्स ना अशी परिस्थिती जाता. येन्नाय आमी स्टेजींनी वाडयल्यो सो दॅट लोक एकाच जाग्यार वचची न्ही आनी कंपिटिशनां वाडयलीं दुसरे दुसरे जाग्यार वचचे. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें सकाळच्यान हांगची खाद्य संस्कृती वखदळी हांगचे लोकांचे ट्रेडिशनली सगळे वेरी म्हणजे कपडे तेंचे घालप पद्दती सगळे तशे लोक हांगा येतात आनी मोठे उमेदीन आपलो उत्सव म्हणजे घरा कडेन कार्य आसा जर सगळे त्या घरची सगळी सोयरीदारी कशी येता त्या पद्दतीन सगळे जाण हांगा येतात. काणकोण भायर पावलो, काणकोण भायले उपरांत आतां गोंय भायर पावलो. गोंय भायरच्यान खरें देश पातळीचेर लोक येतात हांगा. सरांचे बरे मागपी आसा, सरांची चिंतकांचे सगळे सोयरेदारी येतात आनी कडेन तांची रावपाची वेवस्था ते करतात आनी आमच्या लोकोत्सवात सहभागी जातात. हांगा आयली की ते सांगतात की आमकां खूब बरें दिसता, प्रसन्न दिसता. खरें गोंय पळयतलें जाल्यार हे लोकोत्सवाक येवचें. जे आमी बीचा वयली बीच संस्कृती आसा, क्लब पार्टीज आसा, सनबर्न सारके जे आसा दॅट इज नो ते म्हळ्यार आमचें गोंय न्ही. खरें गोंय म्हळ्यार जे काणकोणचो लोकोत्सव. जर कोणाकूय गोंयची जर PhD करपाक आसा गोंय म्हळ्यार कितें जाल्यार काणकोणच्या लोकोत्सवाक 3 दीस येवन तो आपलें सगळें कंप्लीट करपाक शकता. कितें ना अशें ना ह्या माटवान. भुरग्यां खातीर कंपिटिशनां आसाच. पयलीं आमी ल्हान कंपिटिशन सुरवात केली गोंया काणकोण पुरतीच आशिल्ली. मागीर गोंय बरोबर सगळे स्कुलांक वचून इन्विटेशन दिवन सगळ्यांक सहभागी करून घेतलो आनी मोठे दबाज्यान सगळी शाळा भाग घेतात. 3 दीस खऱ्या कवर जायना अशी परिस्थिती आमची आयिल्ली आसा. आमच्या गांवचे भुरगीं तेंचे कंपिटिशनां पळोवन पळोवन तीं बऱ्या पैकी तयार जाल्लीं आसा आनी इतर सगळे गोंयचे कितें कल्चर आसा हे शाळेची इतर तालुक्यांतली भुरगीं येवन हांगा पळोवपाक लागलीं. मागीर तांकां खरें गोंय सुद्दां तांकां तशें पळोवपाक खंयच मेळनाशिल्लें तें लोकोत्सवाक मेळटा. वखदळ्यांक पळयत ते वखदळे येता कशे पद्दतीन पयलीं कशें येताले बेश्टे पानार वखदां दवरताले. आतां बरें पॅक करून येता. तांकांय ते आपले उद्योग वाडोवपा खातीर मार्केटींग वाडोवपाक स्किल तांणी डेवलप केली. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जर तुमी पळयत न्ही बरें पॅकेज करून ती मोठ्या प्रमाणात ताची विक्री करपा खातीर बरो प्रयत्न ताणें सगळो सुरू केलो. म्हणजे लोकोत्सव वाडत रावता त्या बरोबर लोकां मदीं बदल जायत वता. लोक आपले वस्तू कशें मार्केटींग करून जे मोदी सरकारान म्हणटा लोकल पे वोकल लागींचे घेवपा जाय आनी विकत घेवपाक जाय ते हांगा आमी खूब वर्सां जालीं सुरू केलें. फक्त प्रायम मिनिस्टरान आमकां म्हणलें तेन्ना ताका चड मातसो घटसाण आयली आनी मोठ्या दबाज्यान ताकाय बी वाव मेळपाक लागलो. एडवेंचर एक्टिविटीज आसा ज्यो बरेच लोक मिस जाता की सगळे जाण हेच सायडीच्यान भोंवता आनी हांगा बरी न्हंय आसा सायडीच्या त्या न्हंयचे फाट्याचेर ही एडवेंचर एक्टिविटी बोटींग किंवा बाकी वॉल क्लायंबींग रिवर क्रॉसींग सुंदर घडोवन दिता. तेकाय लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्ल्यान तेंय खेळपा खातीर मुद्दम लोक वर्सान वर्स त्या दिसाक रावतात आनी लोकोत्सवाक वाट पळयतात लोक. सो तें आमकां खूब समाधान. सगळ्या लोकांनी मेळून केलो उत्सव. आमी फक्त प्लॅनिंग करता एक्झिक्यूट करता आनी खरो उत्सव घडोवन हाडटा सगळे लोक. ते येतात हे सगळे वस्तू आनंद घेता. पार्टिसिपेशन तेंचें आसा. बायलांच्या फुगड्यांक पार्टिसिपेशन तुमी जर पळय हो मोठो तुमकां तरी कांय दिसपाना पूण थंय स्टेजी कडेन इतकी गर्दी आसता बायलांची ती एकमेकांले फुगडी पळोवन तांच्यांनी आपले मदीं जो बदल घडोवन हाडला तो तेंच्या वाखडण्या जोगो आसा. सो अशे अनेक बदल आनी कॉन्फिडंट आयिल्लो आसा बायलांक आयिल्लो आसा. हांगा जे विकपाक बशिल्ले सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूय आयिल्लो आसा की आमी जें कितें करतात तें बरें करता. आरोग्या खातीर बरी गजाली आसा. आमचे फुगडीचे कल्चर आहा ते आमी सांबाळटा पूण तांकां कळपाक लागलें हे लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जावपाक लागलें आनी खूब बरें दिसता. आमची जी टीम आसा हे सगळें एक 2-3 म्हयने प्लॅनिंग आनी मागीर एग्जिक्युशन 1 म्हयन्या नंतर सुरू जाता. बऱ्या पैकी आमचे आदर्श संघाचे मेंबर बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सगळे शिक्षक शिक्षकेतर स्टाफ मॅनेजमेंट आनी सरांचे हितचिंतक कार्यकर्ते म्हणपा येता. पार्टी कार्यकर्ते तशें न्ही सरांचे बरे मागपी कारण सर राजकारणांत ना जाल्यार सुद्दां लोकोत्सव थांबलो ना.
आनी ताका लागून म्हणटा की सरांच्या मागप्यांनी मागप्यांनीच बऱ्या पैकी लोकोत्सव घडोवपाक इतलें वर्सां कंटिन्यू करपाक खूब मदत जाल्ली आसा. ते बरोबर हांगा बी सगळी प्रेस मिडिया बी आमकां खूब बऱ्या पैकी आमचे पब्लिसिटी करता आनी कांय पयशे बी दिनासतना बरेचदा म्हणल्यार एडवर्टायज लागता ताका पयशे दिवचे पडटा नो, कारण तांकांय खबर आहा खरें जर गोंय दाखयतलें लोकांक जाल्यार ह्या लोकोत्सवाची म्हायती सगळे कडेन पावपाक जाय. आनी खरें हांव तांचे खूब आभारी आसा. बऱ्या पैकी तांणी पब्लिसिटी पेपरार बातमी सुंदर केल्ली आसा. हांवें आयज पेपर पळयल्ले आसा आनी सो तांचे उपकारी हांव तुमी माध्यमांतल्यान हांव करता. आनी खरें गोंय आमी दाखोवपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करया अशेंच हांव शेवटीक म्हणन. आनी आमचे गोंयचें नांव बरे पद्दतीन पॉझिटिव्ह सायडींतल्यान म्हणजे गोंया आयले की बाबा टायट कपडे घालपी अर्दे कपडे घालपी अशें जे कांय जाणांचे तकलेन काजू फेणी पिवपी अशें जें कितें आसा तें वचचें. आनी गोंय म्हणल्यार कल्चर्ड लोकांचें गोंय. हांगा आसा तो सगळो जाण बेबदा आसा अशें ना. दे आर व्हेरी व्हेरी नायस पीपल आर हियर. आनी बरे कल्चरल लोक हांगा रावतात, शिकिल्ले लोक रावतात, सगळ्यांक मनीसपणान राखपी लोक रावतात. ही मेसेज आमी गोंयची दाखोवया. तुमची मदत जायच आमकां आनी लोकोत्सव हे ताचें माध्यम. तुम्ही सरकारान आसा आनी सरकार तुमचें आहा तेन्ना आतां म्हणजे पयलीं आदीं जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना घडये तितकें तुमचें हें नासलें. आज जेन्ना तुमी सरकार पक्षान आसा, सरकारान आसा आनी तुमी सभापती आसा तेन्ना ह्या फेस्टिवलाचेर कसो इफेक्ट पडला की कितें चेंजीस जास्त नाही सगळ्यात बरो इफेक्ट पडलो म्हणजे तो हांव सभापती जाल्लो. म्हणजे मंत्री आसतना सुद्दां म्हाका तितलो इम्पॅक्ट ह्या लोकोत्सवाचेर पडनाशिल्लो, पूण आज ताच्या कडेन डबल टिबल 4 पटींनी इम्पॅक्ट आसा. एक गजाल म्हणजे गोंय सरकारचे म्हाका सपोर्ट मेळटाच, पण ताज्याय पेक्षा आसा न्ही स्पिकर असले कारणान सभापती आशिल्ले कारणान आसा न्ही केंद्रांतले खंयचेय अधिकारी केंद्राचे मंत्री आसा न्ही म्हाका क्विक रिस्पॉन्स दिता. म्हणजे म्हजी वाट जो आसा न्ही हांगा साकून ती दिल्ली पर्यंत क्लियर आसा आनी त्याच मुळे फायनान्शियल ते कोणाक ती अडचण आसता पळय आसा न्ही ती आज म्हाका भासना. की आज हे म्हजो जो कन्सेप्ट पळोवन जो आसा न्ही की अनेक मंत्री आनी अधिकारी आसा न्ही पयशे दिवपा खातीर तत्पर जाल्ले आसता. त्यामुळे आज म्हाका खंयचेच अडचणीचो विशय ना. So you're from? From Israel. Israel. Yeah. And then you're in India for? For 3 months now, and we'll Okay. stay for a while. Just yeah. a visit? Yeah, we'll visit. Okay. So now you are visiting this place, lovely place. Our cultural heritage has been displayed all this way. Yeah. So how do you feel? We love the Indian culture, and every time we like commit it deeply with the people around, you know, seeing those gatherings together and the community flourishing, that's something that touches our heart. That's why we're here. Similar to your heritage or something like that? I wish. No, it's different. It's different. So I was just watching you, like you've been going around. Yeah, we did. So what did you buy? We took now just some honey around here, like it feels like original honey, and we took some fruits back there, and the local food which we love. That's why we're here. So how do you feel Goa? I mean, Goa Goa is like it's different from different parts of Goa of India that we've been, and Goa it feels like there is a strong local community which is different from other places we've been, and the heritage is really strong. You can feel that. That has been displayed here now. Yeah, with the sports and culture and food and even the technical things some there. Yeah, so the agriculture. Yeah. So we spoke also to someone else and like learning and from everything that exists in here and everything incorporates so good together. So that's really What something do you say we about love. the culture of India? It's really deep rooted. It's really manages to incorporate modern things with older things, which is something which is not common in the world. It's always either this or that, and something works in here. And I wish to learn more how to incorporate the roots and the leaves together. आम्ही 8-9 वर्सां कंटिन्यूस येता आनी हो लोकोत्सव आसा पळय बरे भाशेन जाता वर्सा इम्प्रुवमेंट जाती वता. आनी म्हाका आनीक सांगपा म्हणजे हो लोकोत्सव बरे खरे जाग्यार चलता. कित्याक लोकोत्सव रान म्हणटा कान म्हणटा जे फॉरेस्टाचे किंवा आनी इतर वस्तू आहाय पळय ह्या प्रदेशांत उगतात. शहरा व्हरून हो लोकोत्सव जावपा ना. हो लोकोत्सव करेक्ट प्लेस टू फंक्शन. पण आता हांगसरले जे लोकोत्सवांचे पळय मांडवळा आहा जी फळां जावं
रानवटी फुलां जावं कितें जावं तेजे वस्तू ज्यो आसा त्यो बाकीच्या गांवांनी म्हणजे शहरांनी पावप अशें तुमकां दिसना? एक्चुअल तुका सांगपाक म्हणल्यार आपलो देश आपलो गांवांच्यान जे जाता पळय ते शहरां पावता, शहरांतल्यान गांवां कांय येना, हें लक्षात घ्या. आनी सगळो संपूर्ण भारत देशाचो प्रगती खरो म्हणल्यार गांवच्यानच सुरू जाता. आनी अशें केन्नाच समजना की शहरांतल्यान येतलो म्हणून. हे एक्चुअली आमी बेस, गांव म्हणटा तो देशाचो बेस आनी ह्या बेसांतल्यान सगळें जाता आनी अशें जावप हे बरी गजाल. आतां फाटलीं 9 वर्सां तुमी पळयता म्हणटात पळय, 9 ते 10 वर्सां कितको फरक म्हणजे जाला आनी कितको म्हणजे लोकांचो जो येवपाच्या हांगाची संख्या जी आहा तितून कितकी वाड अशी जाल्या? नो आतां कितें आहा, जशी लोकसंख्या वाडटा तशी आतां ह्या कार्यक्रमाचो जाय तो प्रसार गोंयभर चलता आनी गोंयभर सगळ्याक खबर आसा. तुमी जर वाहतूक पळयत, ट्रान्सपोर्टेशन जर ह्या रस्त्यार पळयत तेजेन कळटा की कितलो वाडलो म्हणून. ह्या रस्त्यार खूब अशी आतां ट्रान्सपोर्ट जातात आनी ह्या अशें विदावट लोक उत्सवाक लागून गाडयो बिड्यो खूब कमी. पूण आज त्या रस्त्यार सारकी गर्दी पडला. 2 गाडी वचपाक सुद्दां हांव 5 मिनट रावलो. म्हणजे पळय लोकांक उमेद कितली आसा आनी लोक वर्सां लोक वाचतात, कमी कांय जायना. आनी म्हागे इच्छा अशी आसा की असल्या प्रदेशाकूच हो लोक उत्सव जावपाचो आनी रायट प्लेस तूं असो फीर असो जे घातला पळय लोकांक कळटा रान म्हणल्यार कितें, गां म्हणल्यार कितें, आनी कितें म्हणल्यार झाड म्हणल्यार कितें म्हणून. लोकांक आज झाड आनी माड म्हणल्यार कितें भुरग्यांक खबर ना. ह्या असल्या प्रदेशान कळटा की गांव. आतां तुका एक उदाहरण हांव सांगतालो मधबाबाक की पळय म्हणून ह्या व्हडले आमगे हे आसा आंब्या झाड आहा ते कमीत कमी 60, 70, 80, 90 वर्सां आसतालीं. तसलीं झाडां पयलीं आमची काळां आसतालीं. आतां भुरगीं कितें आहा ती काल माडटाय बरें आनी 4-5 वर्सां मरून वचपाची. असलीं झाडां पळोवपाक सुद्दां मेळपाना आनी फाट आसा. जे दर्शक जे पळयतात आतां ह्या आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या थ्रू तुमकां पळयता जाल्यार ह्या उत्सवा बद्दल तुमी गोंयकारांक कितें मॅसेज दितले? लोकांक आमचे गोंयकाराचे लोक आतां पळय तूं, हांव एक मिलिटरी मॅन, हांव एअरफोर्साक काम केलो, रिटायर्ड. आनी हांवें पुरा संवसार पळयला. संवसार म्हणजे पुरा देश पळयला. जशे बाकी इतर शहरांत जशी शेती वेवसाय बिशा आसा तसो आमचो गोंयांत तितलो प्रदेश ना. आनी तुका आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हांवें गोंयच्यान रिप्रेजेंट करून हांवें 20 वर्सां एअरफोर्साक नोकरी केला आनी 20 काश्मीरच्यान धरून कन्याकुमारी धरून तशें राजस्थान धरून तुगेल्या त्या इश्टा सायडाक आमची सगळी पोस्टींग जाल्ली आसा आनी गांव पळयत आसा. आमकां जसो जाय तसो प्रदेश ना. पण तरी सुद्दां लोक आजकाल ह्या कले कडेन वळटात, ह्या गांवा कडेन वळटात. म्हाका हांवें सुद्दां म्हाज्या घरा लागून हांवें माड केलात, हांवें झाड केलात, पणसा झाड केला, काजू झाड केलात आनी कितें केलात कांय ना. म्हणजे इट इज गूड टू हॅव. म्हजें नांव प्रमिला फेर्नांडीस. हांव फोंड्याच्यान आयिल्लें आसा. हांव सहकारी नर्सरीच्यान आसा. सो हे फर्स्ट टायम आमी घाल्लो आसा सेल. सो ह्या फावटी आमचो असो बरो जाल्लो आसा. आनी अशें सांगचें जाल्यार हातूंत एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म आसा की एक आमकां एग्रीकल्चर डेवलप करपाक, आमी नर्सरी आसा ती आमकां सेल करपाक आनी एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. असो रिस्पॉन्स कसो आसा, बरो आसा. काल आमचो फर्स्ट डे, आज सेकंड डे, कालच्या की आज बेटर आसा. सो म्हाका दिसता फाल्यां आनी बेटर जातलो अशें दिसता. तो लेप मरे सारको पेपरार पातळ उडपाचो आनी तो हाका बांदपाचो आनी ताजे वयल्यान ड्रेसींग कपडे येता. मागीर ताजे वयल्यान हें तें बॅलन्स जाता म्हणून हें बांदपाचें सपोर्ट तेका. हाड मोड जाल्यार हय फ्रॅक्चर जाता ताका. हय गांवठी उपाय हो पयलीं परंपरीक जाणटेल्यांलो आनी आतां डॉक्टरांलो भितरल्यान प्लेट घालून पयल्यान शिवण मारपाचें सप्लाय करपाचें. आमगे तें पयलीं हें वयल्यान घालपाचें. तें झाडाचो 2 झाडांचो साल ती आमी पावडर करता. पावडर तो गंद वांटप, ताका काजू फेणी घालपा पडटा नाल्यार माडा फेणी, तें गंद वांटप आनी तें पेपरार तें पातळ करप आनी तेका सारकें लेप उडोवप आनी ताजे वयल्यान ड्रेसींग कपडो वयल्यान बांदप. ताजे वयल्यान हें इजाय, हेका इजाय म्हणटा आमी. इजाय बैलाक, गोरवाक, सगळ्याक मनशा पसून हें तें हाड परत बॅलन्स जायत म्हूण तें हें वयल्यान सपोर्टाक घालपाचें. आनी कितें कितें आहा आमचे फुडें कामणी वखद आसा, दातू वखद आसा, मुतखड्या वखद आसा, थंडी वखद आसा, काळजेचें सगळें आसा. तें कामणी वखदाक
कामणी वखदां मरे तें बारीक भुरग्यां ल्हान भुरग्यां न्हू कामीण जालें जाल्यार कितें करपाचें एक तुकडो ह्यो मरे मोडपाचो आनी तितून 1 चमचो जिरी घालपाचें आनी तो गन्न पावडर करपाचो आनी तें शिजोवपाचें आनी तें 2 चमचे त्या भुरग्याक घालपाचें कामीण जाल्ल्या भुरग्याक बुडनो जाणट्या पसून वता तें तुम्ही किती वर्सांनी तुम्ही येता हांगा आमी लोकोत्सव आतां ह्यो जावूं लागल्या न्ही हिंगा जवळ जवळ 20 वर्सां दिसता हांगा ही पयलीं गावणकरी जायी तेजे पयलीं हांगा जाला पंगीण जाला श्रीस्थळ काणकोण जाला तीय बी आमी वयताले आमी लोकोत्सव पळय येयले तेन्ना हें वखद घेवन वयता आनी तुम्ही आतां इतकी वर्सां आसा न्ही म्हणजे कशें कितको फरक जाणवला कितको फरक जाणवला म्हणजे लोक वाडल्या लोक भरपूर जाता हिंगा हजारांनी लोक जाता आनी आमकां पळोवपाक मेळटा भरपूर लोक आमकां पळोवपाक मेळटा आनी आमी तवडकरालो ह्यो लोकोत्सव जाता ती वयता तवडकर मिसाल हय आनी आमी हेजे फुडें ताका आमगे सपोर्ट तेकाच आमी दुसरे वाटेन वचपी न्ही हय तेगे सपोर्ट आमकां तो वयता थिंगा आमी वचपाचें सर कशें तुमी असं म्हणलें पयशांची अडचण ना किंवा कॉन्ट्रॅक्टा खातीर खंयची अडचण ना पूण जेन्ना हे जे लोकल जे ग्रामीण जे लोक जे हांगा आतां फळां विकता लाडू घरांतलें हें करून विकता ते जेन्ना म्हणटात की तो आमचो लोकनायक आतां आमी जेन्ना विचारताले तांकां ते स्वता उलयले तो आमचो लोकनायक आमचो मनीस तो कशें दिसता नाही कशें ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी चिंतन करून आसा न्ही म्हणजे त्या मनशाक नुकसान जावपाक जायना उलट त्या मनशाचें भलेंच जावपाक जाय अशें जेन्ना केअर घेतला जी सुरवातेक आमी तांकां 500 रुपया दिवन बसयताले बाबा ताजें बस रे म्हणून सांगताले आजूय तांकां जे लोक बसता पळय आसा न्ही तांकां 5-6 हजार रुपया आमच्या सगळ्या यंत्रणेंतल्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही तांकां एंड ऑफ द लोकोत्सव सोंपतकीर तांच्या हातांत वतले म्हणजे तुजें गिरायक जालें तें वेगळेंच आनी ह्या मुळे जे आसा न्ही तो लोकांक एक विश्वास तयार जाल्लो आसा येस ते गिरायक जातले पयशे मेळटा हांगाय पयशे मेळटा आनी ताज्या पलीकडे जे आसा न्ही तांकां सक्षम करपाक जाय अनेक गजाली आमी सुरवात करता आनी त्यामुळे की हांव म्हणजे त्या लोकांनी म्हाका उपाधी दिल्ली आसा की हांव आपलो पूत तूं कांय जाणां म्हणटा आपलो भाव आपलो तो अशें म्हणटा न्ही हांवें तितले पद्दतीन तांचे कडेन वागूंक जाय तें त्या निश्पाप लोकांचें हें करपाक जाय आनी त्या खातीर जे श्रमदामा सारके अनेक गजाली हांव करता आसा न्ही की म्हाका आनंद मेळटा हें सगळें काम करता आसतना येस हे अशे जो लोक प्रेम करणारे लोक आसात ताचे खातीर म्हणजे हांव जर 4-5 तास न्हिदलो जर जायत न्ही हांव पूर्णपणे दुसऱ्या दिसा काम करपाक हांव फ्रेश आसता शेवटाक सर प्रुडंटाच्या थ्रू जे गोंयकार किंवा सगळे दर्शक जे पळयतात तांकां कितें सांगतले म्हळ्यार हांव सांगपाक सोदतां की फाल्यांचो एक दीस उरलेलो आसा आमची अपेक्षा आसा गोंयभरांतल्या खाची कळग्यांतल्या लोकांनी ह्या महोत्सवाक येवचें आनी जस्ट आमच्या कार्यकर्त्यांचेर एक थाप मारची जस्ट बरें करता अशें सांगलें जायत न्ही आमचो कार्यकर्तो किंवा आमचो स्वयंसेवक जो आसा न्ही आमचो वेलविशर आसा न्ही तो डबल जावतलो आनी केवळ ह्या लोकोत्सवाचें फलीत काणकोणांत न्ही इन लाँग रन जें आसा न्ही की आमकां दाखोवपाचें आसा ज्या तरेन गोंय बदनाम जाता की ड्रग्स कॅसिनो बाकीचे ड्रिंक्स किंवा बाकी बीच संस्कृती जाता आनी सभ्य लोक इतले मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत आसा ग्रामीण भागांत आसा आनी ह्या ग्रामीण भागांतल्या सभ्य लोकांक बदनाम केलें वता अशें म्हाजें स्वताचें मत आसा आनी हट्टास आमकां हो आसा की आमकां तें गोंय न्ही ज्या लोकांच्या तकलेंत आसा तें गोंय न्ही सभ्य मनीसपणाचें अशें जें गोंय आसा आजूय साबीत आसा तें गोंय दाखोवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर हो हट्ट आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्या गोंयकार भावा कडेन मागतां तुमी ह्या कार्यक्रमाक एक दीस फाल्यां आयतार आसा सगळ्या गोंयकारांनी येवचें ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांचें थाप मारचें आनी ह्या गोंयचे खातीर जें आमी करपाक सोदता आसा तें आमचे कडच्यान करून घेवचें इतलेंच मागणें देव करूं सर ह्या कार्यक्रमा थ्रू जे तुम्ही लोकसेवा म्हणू शकता आमी किंवा लोकसेवा आणि पर्यावरण सेवाही म्हणू शकता ती करतात किंवा आमची संस्कृतीचे जतन करू शकता त्याच्या खातीर तुमकां आमच्या सगळ्या कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा हे जे आज 23 आहात तशें 23,000 जावं अशी इच्छा थँक्यू सो मच सर थँक्यू